नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। सगळीकडे उमेदीन क्रिसमस आचरणेची तयारी झाला। लोक ख्रिस्त देवालय आणि ख्रिस्त घराक अलंकार करून परवेची तयारी करते असतात। क्रिसमस जगाक एक व्हड परब। अलंकारत ह्या परबेचो विशेष। क्रिसमस म्हणल्यार ख्रिस्त जयंती किंवा येसू ख्रिस्त जल्माक येयलो उमेदीचो दिवस। मदर मेरी आणि जोसेफर हेमगेले सुपुत्र जावन डिसेंबर 25 तारखेक येसू ख्रिस्त जल्माक येयलो। ह्या दिवसाच्यान डिसेंबर 25 तारखेक क्रिसमस आचरण करतेत येयलात। क्रिसमसाचो पयले दिवस जावन आशिल्लो शुक्रवाराक ख्रिस्त धर्माच्या लोकांन आपल्या घरा कडेन विशेष अलंकार करचे बरोबर अलग अलग खाणे तयार केले। तशेंच शुक्रवाराक क्रिसमस जागरण रात्र बी आचरण केले। सगळे ख्रिस्त प्रार्थना मंदिरात हर्षोल्लासाचो वातावरण, विद्युत दिपाचे अलंकार असे खूब इतले उमेदीन आणि आनंदान क्रिसमस आचरणेची तयारी झाला। कारवारचे ख्रिस्त समाजाचे लोकांन क्रिसमस आचरणेची सगळी तयारी केला। निर्मला अल्फान्सो हेमी आपले तयारे बद्दल कारवार न्यूजा बरोबर आपलो अभिप्राय व्यक्त केलो। आणि आमी हे फेस्त क्रिसमसाचो फेस्त एकदम म्हत्वाचो, कित्याक ह्या दिसाक जेजू क्रिस्त जल्म जाता आनी येसू क्रिस्त जावन आसा शांतीचो कुंवर। की हांव आशेता की आमी हे संवसारांत समाधानान शांतीन एकमेकाचो मोग करून एकमेकाक टॉलरेट करून आमी रावया न्ही। आनी हांव मागता की येसू क्रिस्ताचो कृपा आमचेर सगळ्यांचेर येवंक आनी आमी एक हॅप्पी क्रिसमस आचरसूंक आमकां आदार दिवन दी म्हूण। तशेंच मागता एक हॅप्पी न्यू इयर जावं दी 2022, कित्याक आमी 2 इयर्स जावन आमी एक पॅन्डमीक त्रास काडटे आसात। की मागता की येशू क्रिस्त तेजे आशिर्वाद धाडूं आनी आमकां हे 2020 एक खुशाल बरीत जावं, एक संतोष बरीत जावं हो हे न्यू इयर। So I wish you all a Merry Christmas and a very Happy New Year. नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तशेंच गायीचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरशिंव मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरशिंव मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार।
आपणाल्या होमस्टेतील गेस्टाकांच्यान मँग्रोव्ज नाटून घेवन निसर्गाक देणगी दिवचे कार्य करतल्या देवबाग ओशियन डेक होमस्टेचे मालिक विनय नाईक हेमका अर्थ डे ऑर्गनायझेशन हेमी सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नायझेशन दिवन तेमगेल गौरव केला. कारवार तालुक्याच्या देवबाग आशिल्ले ओसियन डेक होमस्टे मालिक विनय नायक हेमी आपले होमस्टे चलोवन व्हरचे बरोबर हांगा येयल्या गेस्टाक मँग्रोव्ज बद्दल माहिती दिवचे आणि मँग्रोव्ज उरल्यार कित फायदो आसा हे सगळे सांगून तेमचे कडच्यान मँग्रोव्ज नाटून घेतात. मँग्रोव्ज झाडाच्या दावापंतांत निस्त्याक आपले संतती वाडयता, जमीन कातन वतना आणि निसर्ग सौंदर्य बी वाडता. सरकार वन विभागा कडच्यान करोडांचे रुपये खर्च करून घेवन मँग्रोव्ज नटूक सांगता, पण विनय नायक हेमी कसली बी फलापेक्षा कन्नासतना ही सेवा करतेत येयलात. ह्या सेवेचे प्रतिफळ म्हणून घेवन तेमकां अर्थ डे ऑर्गनायझेशन हेमी सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नायझेशन दिवन घेवन गौरव दिला. धारवाड गोवा मार्गावयल्या कोडगई क्रॉस लागी नियंत्रण चुकिल्यान एक इनोवा कार पलटी जावन अपघात जालो. धारवाड गोवा मार्गावयल्या कोडगई क्रॉस लागी दावणगेरच्यान गोवा वयते आशिल्ली एक इनोवा कारीवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान 2 फावटी पलटी जावन अपघात जालो. कार पलटी जाल्ल्यान एक प्रवाशी वाहना सकयल शिरकोन पडलो. जाल्यार येतल वयतल वाहनधारकान पलटी जाल्लें वाहन समाकन प्रवाशाक भायर काडले. ह्या टायमार धारवाडच्यान गुंजी वयते आशिल्ले एक प्रवाशान तेमकां खाजगी वाहनांतल्यान रामनगर हॉस्पिटलांत दाखल केला. तशेंच अपघात जाल्ले वाहनाचे पंचनामा लोंढा पोलिसांन केला. कोविड वॅक्सिन 1 डोस घेयल्याक मोबायलात 2 डोस घेयलबद्दल मेसेज येते आसात. तेजेन लोक गोंधळात सापडलात. कर्नाटक राज्यात ओमिक्रॉन प्रकरण वाडतेत आसात. तेजेर राज्याचे सीमा भाग जावन आशिल्ले सगळे कडेन कठीण नियम लागू केला. हो नियम राज्यात प्रवेश करतल्यान आणि दुसऱ्या राज्यात वयतल्यान पालन करूंक जाय. 2 डोस वॅक्सिन घेयल्यार राज्यात प्रवेश करूंक आणि दुसऱ्या राज्यात वचूंक अवकाश आसा. जाल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 1 डोस वॅक्सिन घेयल्यार बी 2 डोस वॅक्सिन घेयले बद्दल मोबायलात मेसेज येते आसा. तेजेन प्रथम डोस घेयिल्ले लोक दुसरे डोस घेवचे की नाका ह्या गोंधळीत शिरकलात. मुख्य म्हणल्यार गोवा प्रवेश करतल्याक 1 डोस वॅक्सिन घेयिल्ले उरल्यार बी 2 डोस घेयिल्ले सर्टिफिकेट दाखोवन प्रवेश करूंक अवकाश मेळ्ळो जाला. ही समस्या राज्यभर जाला. हे टॅक्निकल प्रॉब्लेम आसा. जाता तितले बेगीन ही समस्या सोडयतले अशें आरोग्य अधिकारी सांगतात. ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 10 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮುಖಂಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಬದಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ 2ನೇ ಡೋಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ CVC ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ CVC ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದಾಖಲೆಗಳ ರಿಟರ್ನ್ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಇವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आनी म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूब वर्स जाले आमी हें औषध घेतात तें औषध घेतात पण आमकां कांय फरक पडलो ना. तेमकां बी सांगूं इच्छिता आनी तुमकां बी सांगूं इच्छिता, हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दियात. कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस.
आत्ताच तुमगेल्या लायकीच्या मेडिकल दुकाना वचून चौकशी करा आणि थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा. अर्धवट रस्तो आणि सूचना फलक ना आशिल्ल्यान खूब इतले अपघात जाते आसात. जाल्यार रस्त्यार सूचना फलक लावू जाय अशी मागणी वाहनधारक करते आसात. गोवा बेळगांव महामार्गा वयल्या खानापूरच्यान रामनगर म्हटल्यार खूब इतले कडेन अर्धवट रस्तो आसा. जाल्यार खूब इतले कडेन रस्तोच ना, व्हड फोंड आसा. जाल्यार रस्त्यार खंयच सूचना फलक ना आशिल्ल्यान रात्रीन खूब इतले वाहन फोंडात शिरकोन आशिल्ले पळोवंक मेळटा. रस्त्यार सूचना फलक ना आशिल्ल्यान वाहनाचे खूब इतले नुकसान जाता. जाल्यार अर्धवट आशिल्ल्या रस्त्यार सूचना फलक लावू जाय अशी मागणी वाहनधारक करते आसात. एक नजर घाल्या शनिवारच्या पंचांगाचेर. आयचे येतलात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.